विद्यार्थ्यांचे जिणेत ज्ञानाचो दिवो पेटोवपी मनीस म्हटल्यार शिक्षक. कोरोना महामारीच्या काळातूय शिक्षकांनी जापसालदारकेन आपली भूमिका पार पाडल्या. अशें आसूनय सरकारान मात शिक्षकांच्या प्रश्नाकडे पुरायेन आडनदर केल्ल्याचें दिसून येता. समग्र शिक्षा अभियाना खाला कंत्राटी पद्दतीचेर घेतिल्ल्या 54 शिक्षकांक सरकार अजूनय 15,000 रुपयांचेर भागयतात. कोरोना महामारीचो वार, तातूंत म्हारगायेचो मार. तुमीच सांगात जगचें कशें. 15,000 रुपया पगाराचेर फाटली सेगीत 10 ते 12 वर्सां विद्यार्थ्यांच्या जिणेंत ज्ञानाची भर घालपी शिक्षकांनी प्रस्न विचारला. हो पगार आमकां पावना तेन्ना आमची पगारवाड कराच, पूण ते भायर आमच्या सेवेचोय विचार करा. शिक्षकांनी सरकारा कडेन मागणी केल्या. फॅमिली आहा ताका आवय बापूय आहा, 15,000 आयच्या म्हारगायेन हें जावप शक्य ना. हें आमी वारंवार ह्या सरकाराच्या नदरेक हाडून दिलां. दुसरें म्हणजे सरकार म्हणटा की आयज 10,000च्या वयर पोस्ट आमी जे आसा ते भरतले म्हूण. तुमी भरपाकूच जाय. गोंयच्या सगळ्या तरणाट्याक, जे गोंयच्या लोकांक नोकऱ्यो मेळपाक जाय. पण त्याच्या बरोबर आमचें कितें? आमी आयज 10 वर्सां 15 वर्सां ह्याच आशेर जगतले की केन्ना तरी सरकार आमकां ऑब्जर्व करून घेतलो. ह्या आशेर जगतले. तेंचें कितें? सरकारान आमचेर विचार करचो. अशेंच बाकीच्या स्टेटीन जे सिमिलर स्कीम आसा त्या स्टेटीन, स्टेट लायक अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड काश्मीर, पंजाब जावं ते आसाम, हरियाणा हांच्यान सिमिलर स्किमीच्या अंडर काम करपी टिचर्सांक आपणाच्या पॉलिसी करून ऑब्जर्व करून घेतल्या ज्या सिनियरिटी प्रमाणे. तशेंच जांकां सिनियरिटी म्हणजे जांकां वर्सां जावना तांकां स्केल लायला. सो तशें आमच्या गोंय सरकारान कित्याक करचें न्ही? गोंय सरकारान हें करचें अशें म्हूण आमी परत एकदां सांगता तांकां, आमच्या सीएमाक. तशेंच अनेक वर्सां जी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर काम करून एक्सपिरियन्स आसा, आमचे कडेन रिक्वायर्ड क्वॉलिफिकेशन आसा, पूण हें जायना. सीएमाक आमची मागणी आसा सीएमा कडेन की ह्या म्हणजे टिचर्स डेच्या निमित्तान म्हाजी मेसेज आसा सगळ्या म्हणजे गोंयभर गोंयकारांक, तशेंच गोंयच्या सरकाराक, तशेंच माननीय मुख्यमंत्र्याक की टिचर्स हे आमकां परत अशें फावटी म्हणजे खंय मेळप अशें फावटी मारपाक लावच्यो न्ही. आमी आसा त्या हायस्कुलांनी आमकां कायम करचें, नाजाल्यार हेर बाकीच्या हायस्कुलांनी आमची भरती करची. आमकां कामा प्रमाण पगार दिवचो. मुख्यमंत्र्यान पगार वाडोवन 22,000 करता म्हणून सांगिल्लो, उपरांत 25,000 करता म्हणून सांगिल्लें, पूण आयज मेरेन कांयच जालें ना. तशेंच 10 आनी 11 म्हयन्यांचें कंत्राट वाडोवन 12 म्हयन्यांचें करता म्हणून सांगिल्लें, पूण आज पासून कांयच जालें ना. ह्या सगळ्या आश्वासनांची आनी शिक्षकांच्या प्रस्नांची सरकाराक याद करून दिवपा खातीर हे शिक्षक सांखळेच्या रवींद्र भवनात एकठांय आयिल्ले. 2011 साला पासून आम्ही सर्व शिक्षा अभियानात जॉईन झाले. तोपर्यंत आनी 3-4 वर्सांनी आनी अनेक रिक्रुटमेंट जाल्ले आसा ह्या फिल्डान. पण जे पळय आमकां एक आशा आशिल्ली पळय रेग्युलरायझेशन जावपाचें, ते अशें कांय आमकां कांय आशा दिसली ना. प्रत्येकाक आशा आसा, अजुनूय होप्स आसा सरकाराचेर. आमी अजुनूय विश्वास दवरता, बट ती फक्त एक आश्वासनां कशी दिसता. जशी फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण, एक जर ओनर आसा, तेजे कडेन जर 2 गाडयो आसा, एक तरी एक स्वताची गाडी आनी एक भाड्याची तरी गाडी. ती आतां स्वताची जी गाडी आसा तो जर बरें मेंटेनन्स करता, सर्वीस करता, आनी दुसरी जी भाड्याची करता तेजें कांय हें काम कांय करत ना, जाल्यार ती चलतली कशी? सो सिमिलरली जशें एक रेग्युलर टिचर आहा आनी आमी कॉन्ट्रॅक्ट टिचर्स कशे आसा, ओके, आमकां कांय हेंच ना, फॅसिलिटीच ना. बाकीच्या सगळ्या टिचरांक फॅसिलिटी दिल्ली आसा, सगळें हें दिल्लें आसा, जाल्यार आमी कमी कित्याक लेखपाक जाय? हो आमचो सगळ्यांचो प्रश्न आसा. देर हॅज टू बी इक्वल रायट, इक्वल पे, इक्वल जस्टीस जावपाक जाय. आयज आमी हांगा रवींद्र भवनात जमा जाल्ले आसा आनी सर आमचे जे तुमी फॉरगेट अबाउट रेग्युलरायझेशन, आमकां सगळ्यांक ही आशा आसाच, पण जे तुमी आश्वासन दिलां, असेंब्लीन आश्वासन दिलां, लास्ट इयर आमकां आश्वासन दिल्लें, ओके, बट अजून पर्यंत आमकां 1 रुपयाचोय कांय फायदो जावना. रिगार्डींग द सॅलरी इन्क्रिमेंट आय वॉन्ट टू टॉक. लास्ट टायम आमकां 22 सांगिल्लें. लास्ट टायम आमी त्यांच्या ऑफिस ऑथॉरिटी प्रमाणे आमी एग्रीमेंटूय सायन केलो. ह्याय वर्सा आमी सायन करता, पण आमकां खंयच अशें गॅरंटेड अशें वचन तांचो शब्द कांय सापडना. तरी सुद्दां आयज सीएम बाब म्हणटा की आपूण उलयला, डायरेक्टरा कडेन उलयल्लो आसा, ह्या आठवड्याक सगळें प्रोसेसींग चालू जावपाचें आसा, पण नेमकें आमकां कांय अशें एश्युरन्स फक्त तोंडी आसा, पण प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट हें कांय जावंक ना. सो आमी फक्त सरकारा कडेन इतलेंच मागता, जें जाता तितलें बेगोबेग तरी जावचें. रिगार्डींग रेग्युलरायझेशन ते आमी जायते ऑप्शन दिवंक शकता. इट इज नॉट इट इज इम्पॉसिबल. द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आय एम पॉसिबल.
अशक्यातले अशें रेगुलरायझेशन जावपाचें अशें हें कांयच ना, प्रॉब्लेम ना. पण आमकां जर कॉन्फिडन्सान घेत सरकारान आनी आमी जर कितें सजेस्ट करीत जाल्यार त्या पद्दतीन तें जावंक शकता. सरकाराक अजुनूय चान्स आसा. येणाऱ्या 3-4 म्हयन्यांनी इलेक्शन तेंकिल्लें आसा. पण सरकारान जर आमच्या मना प्रमाणे जर तशें जर करून दाखयलें जाल्यार हांव सरकाराक वालोर म्हणटा. Good morning to all. My name is Sushma Chavan from Porvorim. I teach in GPMS Mapsa. Today we are gathered here at Ravindra Bhavan Sakli to meet CM to talk about our pending issue which has been pending for past 2 years. We are following up with this, saying that he always keeps on giving excuses of postponement of dates and pending issues like agreements will be done, your issue will be taken ahead, and we were promised this year to be given 22,000. This year, this academic year, 22,000 we were supposed to get. गोवा 365 खातीर सुशांत गावस.